नवे शिक्षण धोरण चालीक कशा तरेन लाव येता ताचेर शिक्षण समितीची बसका जाली. सुचोवण्यो मागल्यात. शिक्षणा संबंधीत आदल्या कायद्यांचो अभ्यासूय समिती करपाक लागल्यात. समितीच्या वांगड्यांक 10 दिसां भितर सुचोवण्यो दिवंक लायल्यात. शिक्षण संचालक उलयलो. आता न्यू एड्युकेशन पॉलिसी, नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 आता इम्प्लिमेंट जातली इली करून. अंदू फावंडेशनल लेवल 1 इम्प्लिमेंट जाल्या. फुडल्या वर्साच्यान ते फुडें फुडें वचत रावतली. आनी गोंयान गोवा स्कूल एड्युकेशन एक्ट 1984, गोवा स्कूल एड्युकेशन रुल्स 1986 आनी RT एक्ट सेंट्रलाचो 2009 आयलो आनी मागीर 2012 ताज्या अंडर रुल्स केल्या. सो हे रुल्स गोवा स्कूल एड्युकेशन एक्ट आनी गोवा स्कूल एड्युकेशन रुल्स हातूंत कितें तर एमेंडमेंट बी करपाचें आसलें, कितें तरी चेंजीस करपाचें आसलें, NEPक सूट जावपाक ते करपा खातीर ही मिटींग आपयली. ह्या मिटिंगेक चडशे एडेड स्कुलाचे हेडमास्टर आनी प्रिंसिपल्स आशिल्ले. त्या बरोबर थोडे सिनियर एड्युकेशनिस्ट इनवायटीज म्हणून आमी तांकां आज आपयल्ले. सबसिक्वंटली तांकांय मेंबर म्हणून आमी घेतले. मिटींग बरी जाली, सजेशनां खुबशीं आयलीं आनी ह्या एमेंडमेंटा बरोबर तांचे एक खूब तेंपाच्यान सजेशन आशिल्लें, डिमांड आशिल्लो की पॅटर्न ऑफ एसिस्टंस जेच्या अंडर आमी तांकां मेंटेनन्स ग्रांट दिता ते मातशें रिवायज करचें म्हणून. कित्याक थोड्यो बरो पयलींचो आसा तो पॅटर्न ऑफ एसिस्टंस. लास्ट तो म्हाका दिसता एमेंड केल्लो 2009 स्पेशली एक हायस्कुलाचो काय खंयचो तरी आनी हायर सेकंडरीचो तर 1997चो. सो तांचो डिमांड आशिल्लो थोड्यो गोश्टी चेंज जावपाक जाय म्हणून. सो ताज्या बद्दलूय सजेशन्स, रेकमेंडेशन ही कमिटी दितले. सो ती रेकमेंडेशन्स आमी घेवन गव्हर्मेंटा कडेन घालतले. फायनान्साचेय थंय आमकां कंकरन्स लागतले.